Jezu, tuzo ugras puro, karzan boru sontos koro, koslo zaito sontos amco, rup polio tu kapokso, now Jezu che sotmanati, cibermo povut swadi, kanangayong omrutodi, karne dadar bopoladi, Jezu dida matolyacha, borvosha duki patyacha, Korea Aslia Sotolyacha, Sorga Sukha Botolyacha, Unje Jibe Takot Sangu, Konak Takot Borungadu, Portos Santos Jesu Bokso, Bogun matut zanan zaunco, Jezu sorgi amcha dajcia, Jezu sontos amco tunza, sasnan baka sukunuya, Jezu moga amcha raya, Jezu tuzo ugras puro, karzan buguk sontos koro, koslo zaito sontos samso, rup polio tu kabokso. Jezu, तुझो उगडास पुरो, तुझोच उगडास करून जेजू हे सांजे नव्यान आमी तुझ्या पांयाशी आयल्या. आमचें काळीज मन, आमचें सुख दूख, आमचें बरेपण आनी आमचें वायट, आमची असोक्ताय आनी आमचें बळ तुज्या पांयाशी घेवन आयले हांव जेजू. हे सांजे तुका नमस्कार करूंक, तुका भोगूंक, तुका वंदूंक, तुका नमन करूंक जेजू आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयाशी नव्यान आयल्या. आमचो नमस्कार दुनिया तूं स्विकार कर. प्लीज एक्सेप्ट आवर एडोरेशन. We adore you, Lord. We praise you and we thank you. आनी हे सांजे आमी आमकांच तुजे मुखार दवरूंक सोदता हांव जेजू. सगळें आमचें तुज्या पांयाशी दवरूंक सोदता आनी तुज्या पांयाशी हें एक वरभर आमी सारतांव तेन्ना हेर सगळें कुशीन दवरून, हेर सगळें विसरून आमकांच तूंच पुरो म्हूण जाणा जावंक सोदता हांव जेजू. आनी आमची मान भागावन सगळीं आमी तुका खोल नमस्कार आनी पोरणी पाठ करता. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before
Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. हे सांजे जेजूच्या पांयाशी आयलाय तेन्ना तुका कितें जाय? What is it that you want? What is it that you need? कितें जाय तुका? कसली गरज तुजी? जेजूच्या पांयाशी ह्या वेळार दवर. ताका पोरनिपाट आनी नमस्कार आमी करता. सगळी आमची मागणी तो आयकता. तुज्यो गरजो ताचे मुखार दवर. Keep all your wishes, all your wants and needs at His feet. जेजूचेरूच नदर आसूं दी आमची. आमकां कितें जाय तें आमी ताका सांगुया. जेजूक नमस्कार आनी पोरनिपाट करूंक आमी आयज आयल्या तेन्ना कितेंय आमकां मेळूं, कसली आमची गरज आसूं, देवूच पुरो. God alone suffices, says Saint Teresa of Avila. I need is you, Jesus. All I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. जेजूचेर आमची नदर दवरून ताका सांगुया. All I need. All I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. My only hope is you. Yes, my only hope is you. You are the source of all I need. All I need is you. Jesus, all I need is you. Yes, my only hope is you. भाग्योन
तेरेसा आविलाची मोटवाशी जिविताक वेंग मारून फकत देव पुरो, गॉड अलोन सफायसीस, जेजू तुजोच उगडास पुरो हें गीत गावून आयज ही सांज आमी सुरू केल्या. इल्लीशी नदर ह्या भाग्यवंतीच्या जिविताचेर आनी तिच्या चिंतनाचेर आमी घालुया. I'm sure we're all familiar with Blessed Mother Teresa of Calcutta, and earlier this month we celebrated a feast in honor of Saint Teresa the Little Flower. But today we honor the woman for whom both of these holy people were named, Saint Teresa of Jesus, also known as Saint Teresa of Avila. Hello, I'm Father James Kubicki. This great woman lived in the 16th century and almost single-handedly reformed the Carmelite orders of both women and men. She also left us many spiritual works which led Pope Paul VI to name her a doctor of the Church. Of all her writings, there is one simple verse that I find the most helpful and consoling. Tradition has it that Saint Teresa wrote this verse on a bookmark that she used. It goes like this: "Let nothing disturb you. Let nothing make you afraid. All things are passing. God alone never changes. Patience gains all things. If you have God, you will want for nothing. God alone suffices." So simple, yet, like many simple things, so profound, don't you think? It's a reminder that everything in this life, including our own physical life, will change, and that ultimately we will surrender everything, including our very life. Thus, nothing need disturb us nor frighten us as long as we are holding on to God. People in AA and other 12-step programs have a saying, "This too shall pass." And that's another way of saying the same thing that Teresa said, that our peace of mind comes from realizing that, in the end, God alone matters. Let's hear that poem of St. Teresa's again and try to live by this wisdom. Let nothing disturb you. Let nothing make you afraid. All things are passing. God alone never changes. Patience gains all things. If you have God, you will want for nothing. God alone suffices. तुका कितें जाय? What is it that you want? तुझें काळीज कितें सोदता? तेरेसा भाग्यवंत आविलाची तेरेसा तिची सांगाता हो थोडोसो वेळ आमी नियाळ करुया. विश्वासान हे पवित्र ओर आमकां फावो जावं. तिचींच थोडीं उतरां तिणें सांगलोले थोड्योश्यो गोश्टी आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हो नियाळ आमचो जावन आमच्या जण एकल्याच्या जिविताक कशे भाशेन तें लागता आनी कशे भाशेन आमी फुडली वाट चलूंक सोदता. जेजूच्या पांयाशी रावून हो नियाळ करुया. Saint Teresa of Avila says, "You pay God a compliment by asking great things of Him. Our God is a God who loves all of us
And Saint Teresa knew this. She used this truth to power everything that she did, and to be a true believer in Christ our Lord. When we surrender, when we place all our problems, all our troubles, things we are struggling with, bad habits which we are having difficulty to give up, at that time we are inviting our Lord to work on us. We are telling the Lord, Lord, here I am. Our faith is ready, God. We are ready to be cleansed by you. We are ready to follow in your ways. In Matthew chapter 8, verse 2 to 3, we see the man with leprosy kneel down and say, Lord, if you are willing, you can make me clean. And Jesus says, I am willing, be clean. So today, let us not be afraid of asking God to work on us, because He is always waiting for you to come back to Him, to be a good person in life, to follow in His ways. Make it a goal, an aim in your life to be so close to Jesus that you have the power to follow whenever He calls, and ask Him for help when it's the last thing you want to do. And let us remember what Saint Teresa of Avila says: you pay God a compliment by asking great things of Him. Mocha deva tu sur poro roznar mozo duni koro soglia karza nismo tuzo ave soda guru favor deva tuja moda klata karismo she dukkha dita karismo she dukkha dita. Let nothing perturb you, nothing frighten you. All things pass. God does not change. Patience achieves everything. तुका कसलीच वस्त ह्या संवसारान अडचणेक घालूं नये. कसलीच वस्त तुजेर भिरांत हाडूं नये.
सगल्यो वस्तू सोरतल्यो. देव बदलचो ना, देव थंयच आसा. तुज्या धीरताक, तुजे जिवितान आसलेल्या अखंड भावार्थान सगळें तुका मेळटलें. पेशन्स अचीव्स एवरीथींग. तुजें पासियेंस तुवें दवरचें. जिवितान सोम्या कितली मोवाडाची उतरां, म्हत्वाची उतरां आमकां. पेशन्स अचीव्स एवरीथींग. गॉड नेवर चेंजीस. तूं बदलना, तूं तसोच आसाय. तुजी शक्ती तूं आमकां दिताय. मनीस बदलता, मनीस डिस्टर्ब जाता, मनीस आपल्या जिवितान अडचण्यांक सांपडटा तेन्ना सगळोच वयर सकला जाता. आमच्या जिवितान हीच आमची अस्कोताय. कोश्ट येतात तेन्ना, आटेविटे येतात तेन्ना, आमचे संकोश्ट येतात तेन्ना, आमकां दूख लागता तेन्ना, आमचेर वायट उद्रुश्ट येता तेन्ना आमी सगळेच भियेता, घाबरता. आमी सगळ्या अडचण्यांक सांपडल्या म्हूण आमी चिंतेस्त जाता. आमी चिंतनांनी बुडटा. तूं काय बरो आमकां थंयच आसाय. तुजें आसणें आमचें सगळें सदांकाल आसा. आमच्या सांगाता आसाय म्हूण तूं आमकां तीर बरोवचो दिताय. भावार्थ आमचो जागयताय. ह्या अडचण्यांत आमचो भावार्थ आलोना जावंक आमचे लागीं तरेकवार वस्तू वरवीं तूं उलयताय. पेशन्स अचीव्स एवरीथींग. मनाची शांती आसत जाल्यार सगळें आमकां मेळटा. अखंड भावार्थ आनी मनाची शांती सगळें आमकां फावो करता. जेजू ह्या वेळार तूं आमचे मुखार आसाय. आमकां पळयताय. आमच्या काळजाची भावना, आमच्या जिविताचे खोलायेंतल्यान तूं आमकां वळखताय. कितें गरजेचें, कितें आमकां जाय, कितें आमी अंतरेकता, आवडेता, कितें आमी सोदता, आमच्या जिवितान कसले त्रास आसात हें सगळें तुका खबर आसा. आमकां सायबा तुज्या आसऱ्याखाल दवर म्हूण आमी मागता. येतात आमचेर प्रश्न, जिवितान वादळ मोड येता, त्रास आमकां येतात, केन्नाय निराशी आमी जाता, शेडेमोळ्याक आमी सांपडटा. असले वेळार तूं सायबा आमचें मन शांत दवर. कित्याक ह्या शांत मनांतल्यान सगळें आमकां फावो जाताय म्हूण तूं बरोवचो दिताय. हाचे खातीर तुका खिरीत आमचे दिनवास आनी आर्गां सोम्या. The tree that is beside the running water is fresher and gives more fruit. भोव मोगाल चीज. एक तोन्नाटो कसो तुका हांव चिटकून रावंक सोदता. एक तोन्नाटो कसो म्हज्या जिवितान
फुडें कितें करचें हें म्हाका समजना तेन्ना तुका चिटकून रावंक सोदता. जशें एक झाड नोदेचे देगेर आसता तें ओदीक बरें वाडटा आनी ओदीक बरीं फळां आनी फुलां दिता. तशें म्हाका म्हज्या जिवितान तुका चिटकून रावन ओदीक वाडोवंक आनी तुवें म्हाका गुणांनी बोल्ले आनी बेसांवांनी बोल्लें हें बेसांवांनी गूण वापरून म्हज्या जिवितान ओदीक बरीं फळां म्हाका दुसऱ्यांक दिवंक जाय. पूण मोगालो जेजू दुसरे सायडीन संवसारी वस्तू म्हाका ओडून वतात. घोडे ज्या इश्टा बराबर हांव भोंवता तुवें म्हाका गूण दिले त्या गुणा वरवीं हांव तांकां बरे वाटेर हाडूंक शकता. पूण हांव हुस्कूत जायते फावटी हांव हुस्कूत जाता आनी वायट वाटेन हांव ओडून वयता. मोगाला जेजू ही व्हांवती जोर जावन आसा तूं आनी तें झाड न्हंयचे वो जोरेचे सायडीन जावन आसा हांव. दिसपोटी जितलें हांव चिंत्तां जितलें हांव करूंक सोदतां जितलो हांव विचार करतां जितले हांव म्हज्या जिविताच्या प्रश्नाक जबाब सोदतां तितलेय फावटी म्हाका तुजे कृपेन भर. तितले फावटी म्हाका जाणवायान भर. तितले फावटी म्हजे बाराबर तूं राव आनी जिवितान सदांच सारकीं डिसिजनां घेवंक सदांच बरे वाटेर चलूंक सदांच एक बऱ्या मार्गार वाडूंक आनी सुबां बरीं फुलां आनी फळां दिवंक तूंच म्हाका आदार दी. तुझ्या रोगतान तुझ्या म्हाका पोसताय व्हडा मोगान म्हजे खातीर तुरसार मेलोय जोरगी दायची म्हाका केलो. देवा तुझ्या मोगाक काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. देवा तुझ्या मोगाक काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. Saint Teresa of Avila said, the important thing is
not to think much, but to love much. And so do that which best stirs you to love. चड म्हत्वाचें चड चिंतूंक न्हय, पूण चड मोग करूंक. ह्या वेळार आमी आमचेरूच नदर मारीत जाल्यार जे परिस्थितीन आमी आसा, जे प्रश्न आमकां सतायतात, ते सुटावे करूंक कितें करता? डोंट वी थिंक मच? चड चिंतिना काय आमी? अशें केल्यार कशें जातलें? हांगा गेल्यार कितें मेळटलें? हाचे बराबर केल्यार कशें जातलें? कितलीं चिंतना. म्हाका जॉब खंय मेळटलो? जॉब मेळना जाल्यार म्हजो फुडार कितें जातलो? हांव मरत जाल्यार म्हजो पूत कितें करतलो? म्हजी धूव कितें करतली? म्हज्या भुरग्याचें कितें जातलें? चिंतना, चड चिंतना. ही सगळीं चिंतना जरी तर आमी कुशीन दवरून हे सगळे प्रश्न आसात ते खरेंच आसात, ते सुटावे करतलो जाल्यार लव मच, चड मोग कर. जेजून म्हणलेलें ते पातकी ओस्तरेन जिणें आपल्या दुखांनी जेजूचे पांय धुले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले, तिची चड पातकां बोगसली, कित्याक तिणें चड मोग करून दाखयलो. शी इज फॉरगिवन मच बिकॉज शी लव्ड मच. आमी पातकी आनी आमची पातकाची चिंतना खूब खूब ती बंदूच जायना. इवन इफ वी डोंट वॉन्ट टू थिंक इट, those thoughts just flow. The important thing is not to think much, but to love much. ह्या पासत आविलाची बागयोन तेरेसा आपल्या मोठान भितर रावून नियाळ करून आमकांय सगळ्यांक सुचयता. डू दॅट which best stirs you to love. ह्यो वस्तू कर ज्यो तुका आनीकूय चड मोग करूंक उस्कायतात. Are you doing that? Are you doing that which stirs you best to love much? मोग करूंक दुसऱ्यांचो आपणाक कितें मेळटलें म्हूण न्हय, पूण खरो जिवो मोग जो जेजून केला. हांव मोग म्हणटा तो आमी देवाचो मोग केलो तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. जेजूचेर नदर दवरून बागयोन तेरेसा बरोबर आमचो मोग भासावया. आमचे प्रश्न जे आसात ते आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. कसलेय ते प्रश्न जावं आमचे खासगी प्रश्न, आ पर्सनल क्वेश्चन्स, उगडे आमचे घोराब्याचे प्रश्न, आ फॅमिली ट्रबल्स एंड क्वेश्चन्स.
थोडे ह्या समाजाचे प्रश्न, सामाजिक प्रश्न, the social problems that we have today, हे सगळे तरेचे प्रश्न, ज्या प्रश्नाक आमचे लागीं जबाब ना, ते जेजूच्या पांयाशी दवर. ते सुटावे करूंक काम तुजें न्हय. इट इज नॉट युअर जॉब टू सॉल्व दीस. खुद जेजू, खुद देव आपुणूच ते सुटावे करतलो. गॉड अलोन सफायसीस. ह्या पासत संवसारी पदवेची व मनशाची गरज ना. संवसारी दुडवांची आनी पदवेची गरज ना. गॉड अलोन सफायसीस. You only got to love much. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. You are my God. God alone suffices. God is love. ह्याच देवाचे उतर ह्या वेळार आमच्या कानार सादून दी. Let us listen attentively to the word of God. A warning against hypocrisy. Meanwhile, when a crowd gathered in thousands, so that they trembled on one another, he began to speak first to his disciples. Beware of the yeast of the Pharisees, that is, the hypocrisy. Nothing is covered up that will not be uncovered, and nothing secret that will not become known. Therefore, whatever you have said in the dark will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed from the housetops. Exhortation to fearless confession. I tell you, my friends, do not fear those who kill the body, and after that can do nothing more. But I will warn you whom to fear. Fear him who, after he has killed, has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten in God's sight. But even the hairs of your head are all counted. Do not be afraid. You are of more value than many sparrows. तुज्या आत्म्याक जो प्राण घात घेतलोय ताका उदीक तुवें तुज्या जिवितान पयस दवरूंक गरजेचो. ताका उदीक भिवूंक गरजेचो. सैतान आमच्या जिवितान तरेक वारां वरवीं पेणे करूंक सोदता. प्राणघात आमचो घेवंक तो सोदता. आमचो आत्मो आपल्या ताब्यान करूंक सोदता. जेजू
सगलें संवसारान रचलां तितलें बरें तुवें रचलां म्हूण तूं आमकां सांगताय. एक आवय आपल्या बाळकाक एक सगलीं सुकणीं आपल्या धाकट्या पिल्यांक सांबाळटात, राखतात. ल्हान ल्हान वस्तू सैतान आमकां ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं आशा दिता आनी ताळणेंत आमकां घालता. कुडीक आमी समजना, मन आमचें गूल जाता. आमी ह्या ल्हान ल्हान वस्तूंक भुलता. But everything is precious in the eyes of God. देवाच्या नदरे मुखार आमी उदीक म्हत्वाची. सगल्यांनी तर आमकां सांडली जाल्यार जेजू तूं आमकां सांडचो न्हय म्हूण आमकां आश्वासन दिता. We take care of little things in our life. We are bothered. How much the Heavenly Father is bothered about us. उदीक आमकां तो राखता, सांबाळूंक सोदता. आमी घडये आयकना. आमच्या मतीन दुसरें चलता. कितें ना कितें आडगान आमी करूंक सोदता. आशेन आमी पडटा. आमी रोखडीच कित्याकूय भुलता. जगजगता तें आमकां भांगर दिसता. Yet you are precious in the eyes of the Lord. तुजे नदरे मुखार आमी म्हत्वाची. Even if a mother forgets, I will not forget you. काय बरी उतरां जेजूची. सैतान कितले तरेन आमकां ताळणेंत घालीत आसा. ह्या ताळणेचेर झुजूंक आमकां तुजो आदार दी. जायना आमच्यान एक एकदां ताळणे वरवीं आमच्या जिविताचो जैत आमी करूंक, जैतिवंत आमी जावंक, जैतान आमी जिवंक आमकां करपा मागता. निराशीपणे आयलां आमच्या जिवितान. आमच्या कुटुंबान जायत्या जाणांक नोकरी ना सायबा. जिवीत आमचें ह्या दिसांनी चलता. आमी जाणाव प्रश्न आमच्या कुटुंबान. आमकां तिकसाण येता, आमकां दुसऱ्यांचेर राग येता, आमकां दुसऱ्यां कितेंय म्हणल्यार वायट दिसता, पोत्या पोतून दिवंक दिसता. जायना सायबा. सगळे मारेकार जाला. वस्तू म्हारग, जिवीत सायबा मारेकार जाला. खूंय वस दुडू आनी हेर वस्तू सायबा उलयतात. पयशांनी मनशाक मेजतात. विक्रेक घेवंक सोदतात. सगल्यो वस्तू, मनशाचो मान आबरू सगळे विक्रेक घेवंक सोदतात. कितें आमी करचें? कितें म्हूण आमी सांगचें? कशें आमी चलचें? तूं आमकां वाट दाखय सुमी. आमच्या जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना तूं आमकां समजाय. जें उतर सायबा आमच्या जिवितांत कोचूं, आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सायबा बऱ्या मार्गार व्हरूंक आमकां तूं जागय. मनीस पडटा तेन्ना, मनीस निराशी जाता तेन्ना तुका पळोवंक तूं आमकां उलो मारताय. तूं सगळें आमकां दिताय. भावार्थ आमचो जिवो करताय. आमकां तीर बरवशान सांबाळून दवर. जागून आमकां तुज्या पाटलावदारांची सांगाती करूंक आमकां सायबा आलाशिरो दी. पवित्र सभेची शिकवण सायबीण मायेच्या आदारा वरवीं आमी दर दिसाक ती मानून घेवंक आमचें जिवीत सुफोड कर सायबा. पाव तूं आमकां सोम्या, आदार तूं आमकां दी सोम्या, बोर तूं आमकां दी सोम्या. बापा मोच्या मोगळा
बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडटा तुका मागता तितलेंच कोर म्हूण मागता कितेंय करशी तुजो उपकार मागता सगळ्याक दोयार सगळेंच मोगान घेता बाबा म्हज्या मोगाळा बाबा म्हज्या मोगाळा बाबा म्हज्या मोगाळा बाबा म्हज्या मोगाळा For prayer is nothing else than being on terms of friendship with God. मागणे म्हणल्यार आनी कांयच न्हय पूण देवाचे इश्टागतीन जियोप. आमचो मोगाळ बाप आमकां आपली इश्टागतीन सांबाळटा. ह्या पासत सगळे आमचे मागणे बापाचो मोग. आमचे मागणे बापाची खुशी. आमचे मागणे देवाचेर पातयेवन रावप. For God alone suffices. फकत देवूच पुरो. आमची मागणी आमी ताचे मुखार दवरूंक प्रयत्न करूया. आमकां कांयच चिंतपाची गरज ना. आमकां मोग करपाची गरज आसा. All that we need to do is not think much but love much. देवाचो मोग म्हणल्यार देवाची इश्टागत. देवाचेर पातयेवन रावप. तरूय आसतना ह्या वेळार सगळीं तुजी चिंतना जेजूच्या पांयाशीं दवर. सगळें जें कितें तुका सोतायता जेजूच्या पांयाशीं ह्या वेळार दवर. जेजू लागीं हे प्रश्न सुटावे करूंक तुका मागूंक दिसता. फकत जेजूच्या पांयाशीं दवर आनी कांयच नाका. देवूच पुरो. जेजू तुजो मोग म्हज्या काळजांत. तुजीच खुशी जावं दी म्हजे सोमेस्त मुच्या सगळ्या रोजनाय सोबे इतल्या सुखी तादोसकारीच म्हजे तुजे लागीं आनी मागचें कितें बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा. जेजूचेर तुजी नदर दवर. ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जा.
जेजू तुजो आशिर्वाद आमकां दी. सगळे आमचे प्रश्न तुजे प्रश्न जावं दी. हे प्रश्न सुटावे करूंक आमची चिंतना पावची ना देखून तुजे मुखार आमी आमकांच आख्खींच दिता. वी सरेंडर लॉर्ड. इट इज यू हू कॅन सॉल्व एवरीथींग, हू कॅन क्लियर ऑल कन्फ्युजन्स. खरीत भाशेन दुनिया तुज्या पांयाशी आमी दवरता आमचे राजकीय प्रश्न, आमचो राजकीय घुसपागोंदळ, द पॉलिटिकल कन्फ्युजन that our state is suffering. Lord, we place in your hands all our people who are thinking, who want a solution. सगळ्यांक तुज्या आसऱ्या खाल दवर. आमी चिंतूंक सोदिना ती सगळीं चिंतना तूं घे जेजू. आमचें मन आमचें काळीज तुजें जावं दी. भिवूंक आमकां दिनाकाय, कित्याक तूं आमचो मोग करताय. तुजेर आमचो विश्वास, तुका आमी पातयेता. वी ट्रस्ट इन यू लॉर्ड. सगळीं जीं कोण बरीं नात, जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात, सर्जरी करतात, इलाज घेतात, तांकां दुनिया तुज्या गोपान आसरो फावो कर. जीं कोण सेवा करतात, बरेपण हाडूंक सोदतात, तांकां तुज्या गोपान आसरो दी. तांकां मजबूत कर, तांकां घोटाय दी. आमचें जण एकल्याचें जिवीत दुनिया ह्या वेळार तुज्या हातान घालून आमी सगळीं म्हणटा, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance
ती म्हाका काळजांत